आमचे जे कार्यकर्ता आहात तांकां महत्व दिला। आज सुद्धा ऍक्टिव्ह कार्यकर्त्यांची म्हणून मिटींग आपयली ती बसका एक बुथान 30 बूथ आहात तर ते 10 जो आंकडो धरल्यार 300 लोक जाता आमचे 600 लोक आशिल्ले म्हणजे ना आपयता सुद्धा आमचे उत्साह कार्यकर्त्यांची इतली आहा की दे जस्ट रेअरिंग टू गो म्हणतात तशें मीन्स दे हॅव शोन इन वेरियस इलेक्शन ते पार्लिमेंटरी आसून दी असेंब्ली आसून दी दोन पार्टी जे व्हडले कॅन्डिडेट म्हणतात तांकां सुद्धा डिफीट करून दाखयले पार्लिमेंटरी इलेक्शनान जे आज पोटाशी मारता आपण दक्षिण गोंयान जिखले म्हूण तांकां तेंचे वॉर्डा हारून दाखयले दोन्ही वॉर्डा तांकां म्हणजे आमकां लीड मेळ्ळी पार्लिमेंटरी इलेक्शनाक पूण दक्षिण गोंयान थोड्यो चुक्यो जाल्ले कारणान ओवर कॉन्फिडन्स जाल्ले कारणान आमकां थोडे मतांनी ते हारचे पडले पूण आमचे दाबोली इंटॅक्ट उरले 27 सीट जरूर आम्ही हाडटले हे सगळ्यांचे कॉन्फिडन्स वाडत वयता हो आज दक्षिण गोंयान फर्स्ट मेळावो आमचे दाबोली जाला आनी सगळ्यांनी तोखणाय केली की त्या सगळ्यान बेस्ट जालो सो वी ऑलवेज लीड द वे म्हणून दाबोलीन फर्स्ट आमी म्हणटात तेच कारणां लागून तेच भाशेन आमी फुडें वचत आसा ऑलवेज कॉल माय कॉन्स्टिट्युएन्सी माय फॅमिली when I call 300 people and with so much of love and affection 600 or 650 people turn up naturally I'll get emotional it is my family my constituency is definitely my family and it will continue to remain so all my life all sorts of things have been attributed to me something what never happened I should say malicious propaganda against me has been done through social media with people who have no standing in society. What is their standing? If you look at their background, please check their background. But I stayed silent because being silent, silence also is a great weapon. They cannot accept, oh, this man is not even reacting because they want to react more. What will they react? चड लोक तुवें म्हाका येवन आनी चड प्रेम दिला हे लोकां लागून हेणी म्हाजे नेगेटिव्ह केले म्हूण आनी जोरान म्हाजे कडेन लोक आयले सो आय थँक देम आनी करा म्हूण सांगता हांव गट्स आहा आनी करून दाखया रिइन्वेंट दीस more artificial things against me. I have no problem because my conscience is very clear. Why they are having so much of chinta? Because they wanted to stop that work so that I get affected during my next election. You don't have little regard for the people. लोक थिंगा कशे प्रवास करतले जेन्ना MPA मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीसान इतल्यो व्हेकल इतल्यो ब्लॉक जातले थिंगा जंक्शनाचे त्रास जातले अजूनही लोकांक भरपूर त्रास ते तुमकां मातशें पूण काळजी ना कसले लिडर म्हणजे फक्त फटाशे फोडपाचे लोकांक फटोवपाचे आणि नेगेटिव्ह लोकांक घालपाचे तुम्ही लिडर एक कितें पॉझिटिव्ह करून दाखया मागीर तुमकां लोकूय दुसरे भाशेन चिंततले पण आता लोकांनी तेंचेर विश्वास करपाक सोडला आता लोक म्हणटा व्हडली चूक जाली केदी व्हडली चूक जाली ते पल्लवी पळयले जाल्यार कितें तरी काम करपाचें इम्पॉर्टंट आसा सर हे कार्यक्रम तर आमचे ऑर्गनायझेशनचे हे जाल्यानंतर हे मेळावे सुरू झाले आणि आज दक्षिण गोंयचो म्हणजे 7 पयलो मेळावो दाबोळी जाता आणि दाबोळी आम्ही सदोदीत पळयतात दाबोळीचे आमदार नवीन बाबूजीनो हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यक्रमा भितर तितल्याच तत्परतेन काम करतात आणि आमचो मंडळाचो सचिन सगळे नवनिर्वाचित आज तेचे टिमीची घोषणा पूर्ण जाली आणि एक मेळावो सगळे कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत एक मोठो मेळावो आज संपन्न जालो पहिलो उत्तरेकडे पहिलो जालो जो मांद्रे मतदारसंघात जालो आणि दक्षिणेकडे आज पहिलो जो सुरू झाला तो दाबोली मतदारसंघ या निमतान सगळे कार्यकर्ते जे मंडळाचेर आसात आणि त्याचबरोबर बुथाचे जे कार्यकर्ते आसा हे सगळे कार्यकर्त्यां कडेन हांवें मेळप तांचे कडेन वळख म्हणजे चड तांची आनी म्हजी मातशी घट्टसाण नवीन खूब कार्यकर्ते आसा त्याच बरोबर जुने कार्यकर्ते आसा गांवांत भितर हांगा तांकां वचून प्रत्यक्षान मेळपाक जाय तांकांय परत ह्या मुख्य प्रवाहान भितर हाडपाक जाय आनी सगळ्यांक एकठांय करून ती कसलेच विशा आनी कितें आसा ती धरनासतना पार्टी मजबूत करा हो संदेश दिवपाक जाय आनी पार्टी संघटन वाडोवपाचें हें एक ध्येय आसा त्या न्हिदून करत पक्षाचो प्रमुख ह्या नात्यान आमचे एक फोकस आसा फोकस तर कितें जाल्यार एक 2-3 विचारधारेची पार्टी आणि त्याच बरोबर 27 आम्ही नारा दिल्लो आसा तो नारा दिला आम्ही विकासाचेर केंद्रान नरेंद्र मोदीचे सरकार ज्या तरेन काम करता आणि हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे डबल इंजिनाचे सरकार ज्या तरेन गतीन आमी हे सगळे प्रोजेक्ट्स आसतले वेल्यान जी आमकां मदत मेळटा ती मदत आसतली त्या मदतीच्या हातून भितर हे सगळे विकासाची कामां नेटान चालू केला सो ते करतना पार्टी म्हणून आमचे जे संघटन गट करतना 27 टार्गेट आसा ते कंप्लीट करपाक जाय त्या हातून भितर आमी अख्खे गोंयभर 40 मतदारसंघान आमच्यो कमिटी जाल्यो मंडळ समिती जाल्यो
आमची उत्तर गोंयची समिती डिक्लेअर झाली, दक्षिण गोंयची समिती आमची डिक्लेअर झाली आणि आता येणाऱ्या हातून भितर स्टेट समिती आसा म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा ती जातली. ताजे नंतर भितर मागीर तांचे कन्व्हेन्शन आसतलें, मागीर हे सगळ्यो गजाली आतां जायत आसा. सो ह्या 2 म्हयने म्हणजे टोटल फुडले 3 म्हणजे 100 दिवसाच्या सगळ्या कार्यक्रमां भितर पार्टी म्हणून फोकस्ड जे आसा ते विचार केला आमी फुडें वता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.